टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आजच न्हू फाटल्या खूब दिसांतल्यान चालू आसा. म्हापसा एकता नगर चालू आसा आनी कोलवाळे चालू अंजुना सगळे फूल म्हापसा सब डिविजनान खूब दीस जाले टेनंट व्हेरिफिकेशन चालू आसा. लालाकी बस्ती आसली थंयसरूय आमी 100-150 लोकांक फाटल्या दिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्लो. अरावंड 70-80 लोकांक अरेस्ट केल्ले. आजूय बी म्हापसा 47 लोकांक अरेस्ट केल्या जेंचे काय व्हेरिफिकेशन सारकें नाशिल्लें. हो ड्रायव्ह सगळीं चालूच उरतलो. सो आयज रातचे तुमी मार्केटान एक ड्रायव्ह केल्लो आसा त्या बद्दल मातशें सांग. ही स्पेशल पेट्रोलिंग आज स्टार्ट जाल्या. डेली इवनिंग टायमार आमी स्पेशल पेट्रोलिंग डिफरंट एरियान करतले. सो तुमी ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक कितें सांगपाक सोदतात? एका तरेचें काही लोकांनी एक परसेप्शन केलां की म्हापसान क्रायम वाडला म्हणून. पण ही फिगर कंपेर करीत जाल्यार 1 जानेवारी 2023 ते जून एंड 2023 हेका जर कंपेर करशी 1 जानेवारी 2024 आनी आजचो जुनाचो लास्ट आठवडो जाल्यार 17 केसी कमी रजिस्टर जालेल्या ह्या 2024 आनी 10% डिटेक्शन चड आसा गेल्या वर्सा पेक्षा. म्हणटकूच एका तरेन परसेप्शन की क्रायम वाडला म्हणून. पण एक्चुअल रियलिटी फॅक्ट्स आनी फिगर्साक चॅक करीत जाल्यार क्रायम म्हापसान कमी जाला आनी डिटेक्शन वाडलां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.